लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतकार जेजू तिन्या वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण उदीकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी भावार्थान देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकान देवाक वाखाणलो. देवाचें उतर हें.